येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. सांकवाळे एका वटेन चल्ला रोड सेफ्टी वीक, जाल्यार त्याच वेळार लोक येरादारीचे नेम मोडून गाडयो धांवडायतना पडटात दिश्टी. कावेलोसी उस्तिलात सँड ड्यून्स प्रोजेक्टांची चल्ल्या तयारी, थळाव्यांचो विरोध. पंचायती कळयले बगर करपाक मेळचे ना कसलेच काम, कावेलोसी पंचायतीची शिटकावणी. काणकोण पाडी वाठारांतल्या महामार्गाची अवतिकाय, दीस रात जावंक लागल्यात अपघात. अशीर महामार्गावयल्यान धांवपी ट्रक घालून घेतात थेट देंगणात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोणूय आसूं, थळाव्यांक आनी पंचायती कळयले बगर मोबर सँड ड्यूनाचेर कसलेंच काम करपाक मेळचें ना. ट्री कटींग वा कसलेंच बांदकाम जावपाक दिवचे नात, कावेलोसीचो सरपंच डिक्सन वाझान सांगला. कावेलोसी सँड ड्यून्स कातरपाचो वावर केला. ते कातरपाक वापरिल्लो जेसीबी वाल्याक सोदून काडटले आनी ताच्या विरोधात कागाळ नोंदयतले, सरपंच डिक्सन वाझान सांगला. कसले तरी कन्स्ट्रक्शन करपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. ते विशीं कळटकच थळावे ते सुवातेर पावले. पंचायतीनूय इन्स्पेक्शन केलें. आयकात सरपंच, पंच वांगडी आनी थळाव्यांची शिटकावणी. Very important. No development will take place on the sand dunes. आता हे सांगितलं 2-3 दिवसां भितर हांव हिंगा बोर्ड मारतात. Nobody should touch the property. Nobody should take even give permission to cut any trees, anything. They have to first approach the panchayat. आणि मुखार कितें तरी येता जाल्यार I already spoke to the local. हांव लोकां मुखार हाडटलो आनी जेन्ना TCP कडेन येता ते आमकां सांगपाक जाय. आतां आमगे पंचान सांगिल्लें तशें करून आमकां मरे अशी मेसेज मेळ्ळी की हिंगा कितें प्रोजेक्ट कितें येता म्हळ्यार कितें आहा, सामान इज मेकिंग द क्लिनिंग द एरिया. आनी आमकां अशें मेसेज मेळ्ळी हिंगा मशीन आसली व्हडली मशीन. सो ऑन दॅट बेसीस मरे शेल्टन एक राउंड मारली हिंगा आनी ही हॅज टेकन सम हे, बट तातूंत तें मशीन बी ना हिंगा. द village is saved by the sand dunes. Sand dunes are the first line of defense against all eventualities which are taking place. Are tsunami जाल्यार directly एको वेमान थिंगपाक जालें. So this has to be protected. Are project there are a lot of other things are required. आमकां आतां उदका त्रास जाता, sewage, garbage, all these are problems for the village. Without taking care of all these things, why we require another big projects? We don't want big projects in Kavlasim. And even if there is any project is there, before they start any activities of development in the village, they should tell the village panchayat. सरपंच आनी पंचान आपलो निश्चय उक्तायलोच, पूण कावेलोसीकारांक दिसता ह्या विशयाचेर खाशेली ग्रामसभा आपोवपाक जाय. लोकांनी एकमतान हो वाठार सँड ड्यून वाठार म्हणून घोशीत करपाक जाय. आयकात थळाव्यांक. ग्रामसभा एक रेजोल्युशन घेवपाक जाय. आमी सगळे इफेक्टेड एरिया आहात तेमी, आनी रेजोल्युशन एक प्लॅन करपाक जाय फॉर दीस एरिया दॅट दीस शूड बी मार्क्ड एज सँड ड्यून एरिया. आतां 500 म्हटले 500 भायर कितें करूं जाता. तेजो सरपंच कॅनॉट स्टॉप मी म्हणटालो, ओनर आहा तो, वो कोणू म्हणटालो MLA कॅनॉट स्टॉप मी. आम एक रेजोल्युशन घेवपाक जाय पंचायतांत दॅट दीस एरिया, द होल एरिया इट इज अ सँड ड्यून. तूं सकयल जरी असो तूं कोटा थिंगसोन हिंग ती सँड ड्यून एरिया म्हणून रोड स्लोपी आहा. सो दॅट प्रूफ इज इनफ. आनी ही जरी तर मार्क केली, सील केली ग्रामसभांत, सो देर विल बी नो डेव्हलपमेंट फ्रॉम पंचायत सायड, फ्रॉम द लोकल सायड. सँड ड्यून्स काट कोलाय, मागीर आमी काजो एक भुरगीं आसा काज खाता त्यो देखून काट कोलनाय बट अप्रूव्ड कोला अलॉंग विथ द सँड ड्यून्स. आनी ही प्लेस हिंग जायत वायल्ड लायफ हिंगा फॉक्सीज आहाय, पोर्कुपाइन आहा आनी नॅशनल बर्ड ऑफ इंडिया हांगे मोरबोंत हिंगा. सो इफ ही डिस्ट्रॉय ऑल दीस नॅचरल वेजिटेशन आज फाल्यां ती खूंय येतली. आनी हे बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशाचे म्हणणे. पण कायद्या प्रमाण 25,000 दिवपाता. सो गिव्ह देम अ फाईन. Let us tell them to restore it. Call for a Gram Sabha. आज 3 प्रोजेक्ट कंटिन्यू झाले, प्लस काल एक प्रेस कॉन्फरन्सचा सर्वे नंबर दिले आमगे पॉलिन. ते सगळे सर्वे नंबर जे रिजनल प्लॅन गेल्लो तेन्ना तो रिजनल प्लॅन डिस्प्ले घाल्या ग्राम सभेक. आणि ते रिजनल प्लॅनाचे हे जो सँड ड्यून आहा तो मार्किंग करूया, ताकी सगळे लोकांक, हे वाड्या लोकांक एक अवेअरनेस जावपाक, ताकी सगळे चतुर रावपाक. आणि कावेलोसीम इज सच अ थ्रेट हियर
कित्याक जितली जमीन तूं होंडोत वयतलो जितले हे सँड ड्यून तूं कोसडायतलो हे सगळी जमीन माती जी आहा ती घोगडेतली आनी द चान्स ऑफ दीस वेव्स अँड द चान्स ऑफ द रिवर करंट आनी हो कुडको सारको उदकां वचोन अक्षता इट कॅन गेट डिटॅच्ड आनी हें जालें जाल्यार डॅमेज कोणा जातली आमच्या लोकला जातली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुझेफ शेख. राज्यांतले चडशे वाठारांतले महामार्ग अशीर आसात जाका लागून दिसपट्टे जीव घेवपी अपघात घडटात. काणकोण पाड्डी वाठारांतल्या महामार्गाची तीच गत जाल्या. दीस रात ह्या हायवेचेर अपघात जाता आशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. ह्या अशीर महामार्गा वयल्यान धांवपी ट्रक थेट देंगणात घालून घेतात. पाड्डीचो अपघाताक आपोवणे दिवपी पाडो महामार्ग दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता तेद्या वेळाचेर आमकां जो करमल घाट मेळटालो. ह्या करमल घाटाचेर सातत्यान अपघात जाताले आनीक जेन्ना ह्या घाटाचेर अपघात जाता देखून लोक ताका मरण घाटच अशें म्हणपाक लागले. आतां हो करमल घाट क्रॉस करून जेन्ना मडगांवच्या दिशेन येता तेद्या वेळाचेर आमकां बारशे पाळी सारखे गांव मेळटा आनी ह्या गांवांतले रस्ते जे आसा स्पेशली जो हायवे तो सारको अरुंदूच आसा आनी ह्या रस्त्याकूय बऱ्याचशा कडेन रोड शोल्डर नाशिल्ल्यान एक फावटी सायडीन गेल्ली गाडी परत रिकवर जावप शक्यच ना. सद्याक आतां पाडी हांगासर एक व्हडली लक्झरी बस पडल्या जाल्यार दुसऱ्या वाटेन हो एक मोठो ट्रक सामकोच भायर गेल्लो आसा. अश्यो जर ह्यो सातत्यान अपघात जायत रावले जाल्यार ह्या रस्त्यांनी गाडी चलोवप कशें आनी जेन्ना एखाद्या बिझनेसमॅन्साची गाडी पडटा तेद्या वेळाचेर ताका कितलेशे लाखांनी नुकसान जाता आनी अशा ह्या रस्त्यांनी बिझनेस करप कशें. सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, बिझनेस करपाक जाय, इंडिपेंडंट काम करपाक जाय म्हणून, पूण सरकाराच्यो ह्यो मुळाव्यो गरजो ज्यो सारक्यो ना जाल्यार लोकांनी जगप कशें, बिझनेस किंवा बाकीच्यो हेर एक्टिविटी करप कश्यो ह्या हाजे कडेन सरकारान गंभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. सद्याक सरकार सांगता आनी खास करून व्हडले व्हडले फुडारी सांगता की हो जो हायवे आसा तो आतां जाग्यार पडलो म्हणून, पूण हो फक्त जर पळयलें जाल्यार पेपराचेर जाग्यार पडला, प्रॅक्टिकल अजिबात जाग्यार पडूं ना. आनी जर तर प्रॅक्टिकली ह्या रस्त्याची खरीच सुदारणा जरी जाल्ली जाल्यार ही सिच्युएशन आजुनूय सातत्यान कायम स्वरुपी म्हणटा ती उरत नाशिल्ली. हे अपघात जावपाचे थांबता आशिल्ले पूण हे अपघात हांगासर चालूच आशिल्ल्यान व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन किंवा त्याच बरोबर ह्या रुटान ज्यो बसी वयता किंवा बाकीचे जे कोण लोक ट्रॅव्हल करतात ते सुद्दां आतां भयभीत जाल्या. कारण बरो म्हणून केन्नाय तरी ह्या रस्त्यान गेलो जाल्यार केन्ना एक्सिडेंट जातलो आनी केन्ना खंय चिड्डतलो हाजी आतां कांय शाश्वती ना. हांगा रस्त्याचेर पळय टर्न आसता पळय टर्नाचेर गाडी बी दिसना. हे ट्रक न्हिदोवन चलयता काय कितें तें खबर ना आमकां. 7 दीस जाले ट्रक 7 दीस चड जाले दिसता पूण तेजी ओनर कोण ना काय दिसता पळोवपाक. पूण हांगासर परत परत अपघात जायत रावता ह्या रस्त्यान. अपघात जायत रावता हिंगा. कित्याक लागून जाता अशें तुका दिसता? अशें रोड बारीक आसा आनीक ट्रक चड जाल्यार ट्रॅफिक आनीक तुमकां दिसता पळय बारीक रोड बी आसा आनी अपघात जायत रावता तें खबर आसा. पूण गव्हर्मेंट म्हणटा की हो रस्तो जाग्यार पडलो म्हणटा, जाग्यार घातलो म्हणटा. खरेंच जाग्यार पडला ना जाग्यार सद्या पडूना. कितले दीस कितलीं वर्सां जालीं काय हो काणकोण सांगतो हांगा मडगांव पावतना अजुनूय हो जावना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सांकवाळे एके वाटेन रोड सेफ्टी वीक चल्ला जाल्यार त्याच वेळार लोक रॉंग सायडीच्यान गाडयो धांवडायतना दिश्टी पडटात, त्योवूय महामार्गार. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. रोड सेफ्टी वीक सध्या चालू आसा आणि रोड सेफ्टी मनयतना तुम्ही माझ्या फाटल्यानूच पळोवंक शकता की कशा तरेन ह्यो ज्यो गाडयो आहा हे रॉंग सायडीचो मेळपाक लागले आसा. जरी हो हायवे नॅशनल हायवे हा ज्या रस्त्याचेर ज्यो गाडयो 100 स्पीडीन येतात ह्याच गाडयेचेर आज रॉंग सायडीन वयपाक लागले आसा. कारण एकूच हांगा MBR जो हांगा फ्लायओव्हर बांदपाचो आहा तेचें काम चालू आसा. सायडीक MDR जो रोड आसलो तो फोडून उडयल्लो आसा आणि जुवारी नगर जे नियरली 30,000 पॉप्युलेशन आहा ते हो जो रोड यूज करता ते बंद जाल्ल्या कारणान तांकां फुडें नियरली 2 किलोमिटर्स वचून टर्न मारचो पडटा. हेच खातीर लोक शॉर्टकट म्हणून
हो जो रोड दिसता रॉंग सायडीन यूज करपाक लागला आसा. तुम्ही विज्युअलान पळोवंक शकता की कशा तरेन लोक आपलो जीव जो धोक्यान घालप चालू आसा. जर आम्ही रोड सेफ्टी वीक मनयतात तेन्ना ह्या रस्त्यार खंय तरी सेफ्टी ही चिंतपाची गरज आसा. ट्रॅफिक पुलीस जावं MVR जो हांगा कन्स्ट्रक्शन करता तेणे आपले मनीस हांगा दवरपाची गरज आसा. प्रॉपर सायन बोर्ड हांगा लावपाची गरज आसा. तरूच हो रोड सेफ्टी जो वीक आम्ही मनयता खऱ्यांनी आम्ही सफल जालो असं म्हणटा. तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या सायडीसून ज्यो गाडयो वयतात आणि त्यो ज्यो गाडयो येतात त्यो कशा तरेन फास्ट येतात आणि कशा तरेन एक्सिडेंट जावपाचे चान्सेस आसात. अर्ध्या रस्त्याचे बोर्ड्स आसात पण ते बोर्ड्स कट मारीत लोकांक वयचे पडटा, गाडयांक कट मारीत वयचे पडटा आणि हेच खातीर ह्या थळाव्या लोकांक जायतो त्रास जाता. सायडीक जी बिल्डिंग आहात रेजिडेन्शियल एरिया आहात तांकां हेचो त्रास जावपाक लागलो आसा आणि ते खंय तरी मागतात की हेचो खंय तरी प्रॉपर सोल्युशन जाय, एक जॉईंट इन्स्पेक्शन जाय आणि तेचेर सोल्युशन काडपाक जाय. ना जाल्यार लोक हांगासले सांकवाळचे खंय तरी ह्या विशयाचेर रस्त्यार उतरतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. हे जे डायव्हर्जन केला हे एब्सोल्युटली रॉंग. कित्याक लागून हे जे डायव्हर्जन केला ते लोकांक खबरच ना खंयच्या सायडीन वचपाचें. सेकंडली आता जे ट्रॅफिक पुलीस असता पळय ते ट्रॅफिक पुलीस कितें करता, ट्रॅफिक पुलीस थंयसर पयलीं जे जंक्शन आहा थंय रावता. ट्रॅफिक पुलिसान हांगा रावपाक जाय आनी तांकां डायरेक्शन दिवपाक जाय की हांगाच्यान वचात ताकी हांगा जर एक्सिडेंट जाता ते एक्सिडेंट अवॉइड करूंक शकता. आनी सेकंडली हांव सांगूंक सोदता की हांगाच्यान जे वयता लोक वयतात सगळे जे स्ट्रेट वयता थंयसर टर्न मारचे पडटा. थंयसर हेच्या कडेन ऑयल टँकी कडेन ऑयल टँकी जो एरिया आसा तो एक्सिडेंट प्रोन एरिया आसा आणि थंय भरपूर एक्सिडेंट जाल्लेले आहा आणि खूब लोक मेल्लेले आहा. सो सकाळी जे लोक वयता ते फास्ट वयता आणि हांगाच्यान स्पिडीन येता ते तुमकां खबर आहा नॅशनल हायवे असल्या कारणान ते स्ट्रेट फास्ट येता आणि जेन्ना जेन्ना हांगा कितें कितें बरयलेले आहा ते दिश्टीच पडना आणि इमिजिएटली तांकां ब्रेक मारचो पडटा. सो इमिजिएटली देर आर चान्सीस एक्सिडेंट जावपाचे भरपूर चान्सीस आहा. आमची जी सोसायटी आहा ती ऑलमोस्ट 275 फ्लॅट्स रावता हांगा लोक आणि ऑलमोस्ट 700 to 800 पीपल आर स्टेईंग. कितें जाता की जेन्ना गाडी हांगाच्यान येता आणि आमकां भरपूर त्रास जाता भितर वचपाक. आणि हे जे एक्सिडेंट जे आहा ते नो सीएमाने सांगलेले आहा की एक्सिडेंट भरपूर जाल्लेले आहा गोंयान आणि हांगा बी जावपाक जायना. तेच्या खातीर कितें ना कितें इनिशिएटीव घेवपाचे पडटले. आणि जर ह्या मिडियाच्या माध्यमान हांव सांगूंक सोदता की एक्शन जर जावंक ना जाल्यार लास्टाक आमकां म्हाका दिसता आमची फूल सोसायटी अलॉंग विथ द एंटायर पीपल ऑफ सांकवाळ शूड कम ऑन द रोड टू अवॉइड ऑल दीस थिंग. पूण आनी डायवर्शन केलें तेवूय पळयता पूण डायवर्शन लोकांक लागून लोकांचो फायदो जावपाक जाय, लोकांक इजी जावपाक जाय म्हणून डायवर्शन करपाक जाय आशिल्लें किंवा जे अरेंजमेंट आसा ते पद्दतीन करूंक जाय आशिल्लें. आयज कितें जालां डायवर्शन केलां वयर आमच्या हायवेटेला कडेन टर्न मारून येवपाचें. पूण आतां लोक वयता आमच्या फाटल्यान तुमी जर पळयता जाल्यार लोक अशे वयता शॉर्टकट. लोकांक तें मंजूर ना. लोक म्हणटा कितें म्हाजें काम थंय आसा उपासनगर नुस्तें व्हरपाक जाय आनी कितें व्हरपाक जाय भाजी व्हरपाक जाय फ्रुट्स व्हरपाक जाय म्हणून आमी थंय वयता. पूण ताका असो खाकेला कळसा आनी गांवाला वळसा जाता. ताका जवळ जवळ 2 किलोमिटर पयसल्यान येवचें पडटा. जे हांगसर 500 मिटराचेर तेजें काम जाता ताका 2 किलोमिटर टर्न मारून येवचो पडटा. हांगसर जर बारीकसो सर्वीस रोड मोटरसायकली खातीर जर केल्लो जाल्यार हो प्रश्न येवपाक आतां आमी रोड सेफ्टी वीक म्हणून मनयता पूण हांगा पळय जाल्यार हें सगळें डेंजर आहा. हायवेच्यान जी गाडी येता प्रचंड स्पिडीन येता 100 सकयल कोण गाडीच चलयना. आमी जर गेले हायवेटेला कडेन टर्न मारपाक जाल्यार वास्कोच्यान जी बिट्सा कडल्यान गाडी येता तिवूय 100 स्पिडीचेर येता. तो पयलूच एक्सिडेंट कितलेशे एक्सिडेंट हायवेटेला कडेन जाल्ले आसा. आनी आतां हे जर तुमी पळयता मोटरसायकलीचेर वयता रॉंग सायडीन वयता. मस्ती करपाक जाय खूब तिचेर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय पूण हें करता आसतना जे सामान्य लोक आसा मोटरसायकली भोंवणारे लोक आसतले बारीक समाजाचे लोक आसतले हेंकां खंय तरी बाबा रे वेवस्थीतपणे वचपाक मेळटा तशें करपाक जाय. पळया तुमी आतां कितें चल्लेलें आसा. रोड करपाक जाय बरें रोड करणाऱ्यांनी हे प्रिकॉशन घेतला काय कितें तेणी ट्रॅफिक पुलीस एक दवरपाक जाय आशिल्लो. ट्रॅफिक पुलिसाक तेणी विनंती करपाक जाय आशिल्ली बाबा रे आमी रोड करता तुमी साहेब तुमी येवन हांगा रावा मातशें आमकां हेल्प करा हें जावपाक जाय आशिल्लें. हांगा ट्रॅफिक पुलीस ना रोडवाले ते कितें काम करता तेंचे स्वताची गाडी वांकडे कितले रस्त्यार लायता ते तेंचे गाडयांमुळे बाकीचे सामान्य लोकांक त्रास जाता. खुबश्यो गोश्टी आसा हांगा हेजेर खंय तरी जो एक्सपर्ट कोण आसा हेणी विचार करपाक जाय. अरेंजमेंट केला त्यांनी पण अरेंजमेंट इज नॉट एट लेवलाचेर आहा बिकॉज एक्चुअली हांगा ट्रॅफिक डिपार्टमेंटानू फायंड आउट करून जाल्ले डायवर्शन बीन जाला ते एज पर द गायडलायना प्रमाणे जाला काय ना तेही पळोवंक जाल्ले बिकॉज लोक खंयच्याय डायरेक्शनान वयता आनी त्या सायडीच्यान भायर काडटा मागीर परतून हांगा येवन परतून जॉयंट जाता
So there should be some proper diversion. That is the only thing what they have to traffic department must have find out करून must have sort out करून that because this is a highway now. ये बस स्कूटर ही आता है, स्कूटी आता है, एक तो गाड़ी भी आ जाती है और एक तो बस वाला भी लेके जाता है एक कौन सा बस? पैसेंजर बस पैसेंजर बस ऐसा जाता है उल्टा? चला गया एक्सीडेंट नहीं होएगा फिर? होएगा एक्सीडेंट लेकिन वो लोग समझते नहीं। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि मुसेफ शेख. अंजुणा ANCन धाड घालून गोंयांत पयलेच फावट DMT ड्रग जप्त केल्यात. सुमार 2.5 लाख मोलाची ही गुळी वखदां जावन आसात. चरस, कोकेन आणि DMT सुमार 2.5 लाख मोलाची घुवळी वखदां ANCन धाड घालून जप्त केल्यात. हे घडणुकेत एका मनशाक पुलिसांनी धरला. गोंयांत पयलेच फावट DMT ड्रग्स जप्त केल्ल्याचो दावो ANCन केला. ANC unit caught the biggest ever consignment of LSD papers ever in Goa. So it was more than 1800 LSD blot papers and the worth of it was around more than 1 crore. So in connection with that we got a second lead and yesterday night we got another case in which we caught a South Indian from Anjuna area and we had leads, so we conducted a raid in his house and we caught DMT, a new drug which is found for the first time in Goa. So I'll tell you a brief about DMT. DMT is diethyltryptamine. It is very potent drug which, you know, for 20 people to give a trip to 20 people, even 1 gram is enough. So this drug is primarily found is shipped from South America. So there is one ceremony also which is called ayahuasca ceremony, which is done for some spiritual purposes. And I have gotten information that in Goa also, in some hinterland areas, this ceremony is conducted. So this is our appeal to everyone. Anyone who gets any information regarding being a part of that ceremony or otherwise, you are please requested not to be a part of that and provide information to us. And so this case that we did yesterday, in that we got DMT commercial quantity. Apart from that, we also got some cocaine and charas. This entire raid was conducted under the supervision of the PI ANC Sajid, and ANC has been doing a lot of proactive measures. So this is the 6th case this month. So we are in fact trying to abide by the CM's vision of zero drug tolerance in the state of Goa. The total जो we have caught from this person is around 2,45,000 something. So उसके घर में हमने पकड़ा. अंजना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या रस्त्यांचे अवतिकायेचेर आम आदमी पार्टीन हुस्को उक्तायला. रस्त्यांची मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर नागरिकांच्या फुडारपणा खाला समिती स्थापन करात आपान मागला. बेगोबेग बरे रस्ते दियात. आप वांगड्यांनी सरकारा कडेन गाराणें घातला. डॉक्टर सावंतान म्हटलें की हांवें एका पेपरान वाचलें 80% ऑफ द एक्सिडेंट्स आर ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन. हें कितें? वॉट इज दिस स्टेटमेंट? म्हळ्यार आमी सुद्दां जाणा की गोवा पुलीस इज कलेक्टिंग व्हेरी डिटेल्ड डेटा. एका एक्सिडेंटान वो खंयच्या जाग्यार जालो, कितल्या टायमार जालो, जो एक्सिडेंट जाला तो सोरो पियेल्लो आशिल्लो काय नाशिल्लो, सरळ रस्त्यार जालो की कर्व्ड रस्त्यार जालो, इतली सुद्दां डिटेल डेटा गोवा पुलीस कलेक्ट करता. तुमकां विचारूंक शकूंक नाशिल्लें की बाबा कितले पर्सेंटेज आर इंटॉक्सिकेटेड म्हणून. तुमी 80% सोरो पियेल्ले मनीस म्हणटा. दॅट इज सो इन्सल्टिंग. आनी इन्सल्टिंग कित्याक? म्हाका दिसता डेफिनेटली देर आर सम इंटॉक्सिकेटेड पीपल हू कॉज द एक्सिडेंट्स, पूण 90% ऑफ द पीपल आर जस्ट रेग्युलर गोंयकार्स. एक कोण बाबा बापूय आपल्या कामाक वतालो, किंवा एक आवय आपल्या भुरग्याक स्कुलांच्यान पिकअप करून वताली, किंवा एक पेडेस्ट्रियन जो रस्त्यार चलतालो, असले लोक मरता गोंयच्या रस्त्याचेर. आनी तूं म्हणटा की 80% ऑफ द पीपल हू डाय इन एक्सिडेंट्स आर ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन्स. डॉक्टर प्रमोद सावंत शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट. एक्सिडेंट रेट गोंयान वाडत आसा ते आमी जाणा, दर वर्सा वाडटा. म्हणजे आमी गॅरंटेड जाणा की फुडल्या वर्साची एक्सिडेंट रेट ह्या वर्सा पेक्षा चड आसतली.
more Goans are going to die next year. It is a guaranteed fact statistically. Still Dr. Pravan Sawant is not doing anything about it. आणि भगवंतपानान जे काम केले म्हणजे जीवन दिवप आणि जीवन घेवप. आमचो लोक जो कोण पडटा आणि मरता, व्हॉट इज द सोल्युशन टू दिस? आम्ही तांकां पोतून आम्ही निवडून हाडटा. नाव वी कॅन सी अ डिफरन्स. आता जसं वाल्मिकीन सांगला, पंजाब गव्हर्नमेंट आणि केला 45% रिडक्शन इन ऍक्सिडेंट्स. आणि आमचे गोंय जस्ट 15 लाख पॉप्युलेशन. करपाक जायना, फंड्स ना, इंटेंशन आसपाक जाय करपाक. बेश्टे लोकांक ब्लेम करनाका. यू शूड टेल द पुलीस जे हुंय रस्ते बरे ना तेंचेर कंप्लेन करपाक जाय. पंचायती सीसीपी, लेट सीसीपी एंड पंचायत बी फाइंड फॉर गिविंग अस अनस्टेबल रोड. बिकॉज जेन्ना अनस्टेबल रोड असता तेन्ना पंचायतीन कंप्लेन करपाक जाय PWDन. or sack those chief engineers and all the department of the PWD. If CM is watching this, sir, you are people's lives are at stake because you have taken this portfolio right now. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. गोंयांतल्या चडशा वाठारांनी बुधवारा पावस झडलो, पूण गडगड घालत पावस पडलो ना. IMDन बिरेस्तारा येलो अलर्ट जाहीर केला. उटंगराचो पावस पडटलो. कांय कडेन वादळी वाऱ्याची शक्यताय दिला. पालसाणा झाडां कोसळपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. बिरेस्तारा तापमान 30 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. आर्द्रताय चड आशिल्ल्यान तापमान 40 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. हायड्रेट रावपाचो सल्लो IMDन दिला. उटंगराचो पावस आनी गडगड जावपाची शक्यताय आसा. दिसाचें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरपाचो अदमास आसा. पूण पावस चड वाडलो जाल्यार मातसो उणो जावपाक शकता. बिरेस्तारा गोंयांत उटंगराचो पावस. ह्या काळा खातीर येल्लो अलर्ट. पावसा वांगडा वादळी वारो येवपाची शक्यताय. बिरेस्तारचें तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.